पहिल्याच दिसा विधानसभेत फॉर्मेलिनाचेर पडलो बोवाळ 5 फावटी कामकाज तहकूब कामकाज जाले ठप्प भायल्या नुस्त्यावयली बंदी 1 म्हयनो वाडोवपाची सत्ताधारी पक्षाची मागणी मंत्री मागता नुस्तेकारां खातीर लुकसाण भरपाय दुयेंत आशिल्ले 3 मंत्री आयले नात पहिल्याच दिसा विधानसभेत इजिदोर मात पहिल्याच दिसा हजर फोंडेच्या बस स्टँडावयलो कोयर पळोवन विद्यार्थी जाले बेजार तांणीच केलो रस्तो निवळ पळोवया बातमी विस्तारान पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिसा फॉर्मेलिनाचेर विधानसभेत बोवाळ जालो नुस्त्या बाजारांतलो बोवाळ कसो विरोधकांनी बोवाळ घालून कसलेच कामकाज जावपाक दिले ना प्रश्नोत्तराचे वर जालेच ना पूण उपरांतूय बोवाळ चालूच उरलो ताका लागून सभापती प्रमोद सावंताक कामकाज परत तहकूब करचे पडले जेवणा उपरांत लेगीत विरोधक परत सभापती मुखावेल्या बांयत येवंक लागले ताका लागून कसलेच कामकाज जायनासतना दीस सोंपलो सभापतीन वट्ट 5 फावट कामकाज स्थगीत केल्ले पहिली स्थगिती तुमका हांव परत एकदा सांगता या सभागृहाचो कामकाज दनपारा 12 पर्यंत हांव स्थगीत करता दुसरी स्थगिती या सभागृहाचे कामकाज दनपारा 12:30 पर्यंत तहकूब करता तिसरी स्थगिती म्हाका हे सभागृह चलोवंक दिवचें हांव सभागृहाचे कामकाज 1:45 पर्यंत स्थगीत करता आणि चौथी स्थगिती दनपारा 2:30 पर्यंत सभागृहाचो कामकाज तहकूब करता पावसातल्या अधिवेशनाचो पहिलो दीस सभा स्थगीत करपाकूच गेलो काँग्रेसीन फॉर्मेलिनाचो प्रश्न पयलीं घेवचो म्हूण मागले मात सभापतीन तांकां भाव दिलो ना 11:30 ते 12:30 मदीं कामकाज 2 फावट स्थगीत करचे पडले हो जो विशय आसा जे फॉर्मेलिना खातीर जे आयज गोंयभर एक चिंतेचो विशय जाल्लो आसा आख्खे गोंयकारांक जे सगळेच म्हळ्यार आमची पर्संटेज म्हणपाक शकना सगळे गोंयकार जांकां आज नुस्त्याची काळाची गरज म्हणटा अशें नुस्तें लोक खायत येयल्ले आसात आनी ताजे खातीर आज एक भयानक असो एक वातावरण निर्माण जाला आनी तेजे खातीर लोकां भितर भिरांत निर्माण जाल्ली आसा की आयज पर्यंत हे कितले जाणांच्या पोटांत गेले आसतले हेज्या पयलीं आनी हेजे पळय कितले लोक आनीकय तांकां फुडें ताजो इफेक्ट दिसतलो तेन्ना हे जे एक्टिविटी जे इतली वर्स चालू आसात ताजेर तुमी हेजे चर्चा जावपाक जाय ही सारापुराची कशें तुमी सरकार म्हणजे नश्ट जातले गोंयकारांक नुस्तें खावपाक जायच पूण तेच बरोबर असले फॉर्मेलिन सारके दुयेंस जे ड्रग्स जे आसा हे पोटां वचपाक जायना ही काळजी कशी घेतले आनी ताका लागून सगळे इतली इम्पॉर्टंट आयज हावजा फुडें क्वेश्चन आसात अनेक प्रश्न आसात अनेक इश्यू आसात पूण तरी देखून आमी ते इश्यू फाटीं दवरून हो विशय पयलीं घेवचो असो म्हणटात हाजेर चर्चा पयलीं जावची हाजेर तोडगो पयलीं येवचो हे पयलीं घेवचें You have quoted Rule 69. येस We have moved this adjournment motion under Rule 68. This is something which is happening unprecedented in the history of Goa. Speaker sir, the fish mafia is killing Goans and Goans. The fish mafia is spreading slow poison on the Goan consumers. These merchants of greed, evil and horror have come today in the state of Goa. And I don't know when we as honorable members of this house are supposed to raise it. Because this is a burning issue. All other issues can wait. Let us not forget these merchants of horror today may be supporting some party. Yesterday they may have been supporting our party. Tomorrow, if any party comes, they may support. But the issue of health of Goans is of paramount importance. I'm telling you. Speaker, sir. No. You are raising the point of order and you are raising. I am raising the point of order because No. this issue is of importance. I am giving a time for that. I have given a resolution. Of course. Under 101. That resolution is not tabled. This is not come. No. Speaker, sir. सेम तुमच्याच मेंबरान कॉलिंग अटेन्शन not करता only a तेजेवर health उलोवपाक issue. मेळटलें It is ना an economic issue. It is an economic issue. It is a health issue. No. And it is an issue wherein Goan people are robbed.
Go on, people are robbed. You tell me what is your point of order? My point of order is the health of the people of Goa, and there is nothing more important than the health of the Okay, people then of definitely Goa. you can raise at a calling attention We time. want to discuss it now. Mike. No. No, no, no. पहिल्याच वराक 2 फावट कामकाज स्थगीत केले उपरांत सभाघराचे कामकाज 12:30 परत सुरू जाले. 12:30 उपरांत फॉर्मेलिनाचेर चर्चा करतले अशें सभापतीन सांगिल्लें, पूण ताणें ऑबिच्युअरीज वाचपाक सुरवात केली. मात काँग्रेस कशी तांचे भुमिकेवेल्यान हाल्ली ना, ताका लागून कामकाज परत स्थगीत करचें पडलें. कंडोलेन्स मोशन तुम्ही नंतर घेऊ शकता, ताजेर आमकां उलोवपा जाय. Late स्पीकर Srimati सर, Sridevi Kapoor, 12:30 तुम्ही legend adjournment motion actress तुम्ही and who was awarded the घेतले म्हणले. prestigious Padma Shri Award, Speaker passed sir, away on the 24th February स्पीकर सर 2018. 12:30 तुम्ही हांवें adjournment तुमकां motion घेतले सांगलेलें, म्हणले. हांवें केन्ना सांगिल्लें, तुम्ही त्या उतराक परत एकदा म्हाका हावज एडजन करपाक लायलें. हांवें 12:30 सांगलेलें, तुम्ही म्हाका हावज एडजन करपाक लावपाक जायना आशिल्लें. आतां आसा त्या प्रमाणे बिझनेस चलतलो. तुम्ही बसून घे. आणि माननीय मुख्यमंत्र्यान सांगला ताजेर आपूण सोमार तुमकां सोमारा उलोवपाक मेळटलें. सर हाजेर तुमकां पळय जेन्ना सांगलें मोशनाचेर तेन्ना हावजान CM कॉल जालें. reply मागीर दिवनी म्हणटे, पूण सद्या हेजे तुम्ही एडजॉर्नमेंट मोशन हेका मूव करपाक संदी दियात, ताजे उलया सगळें हाजे तोडू काडपाचो सविस्तर रिप्लाय जाला CM म्हणटे दिवनी, पूण 16 जाणांनी आमी सायन मारून दिल्ले सांगा. When there is an adjournment motion, everybody can participate. When there is a calling attention, you can only ask questions to ask clarification. Now, adjournment motion is something very, very serious. It doesn't happen every day. Calling attention happens every day. Calling attention, you cannot debate, you cannot discuss, you can only ask clarifications. स्पीकर सर, म्हजें सजेशन अशें आहा की कॉलिंग एटेन्शनाक यू कॅन क्वेश्चन म्हणटा पळय, जाय जाल्यार सोमारा तांकां जर तूं चड सारकें डिस्कस करपाचें जाल्यार थोडो तांकां ऑपॉर्च्युनिटी दिवं येता. दे कॅन रेज द इशू प्रॉपरली. पण फायनली जेन्ना पळय कॉलिंग एटेन्शन एडमीट जाला एक पर्टिक्युलर विशय एका पद्दतीन, तेन्ना ताजेरूच आनी एक दुसऱ्या पद्दतीन डिस्कशन हें जावंक शकचें ना. I feel that somebody is trying to throttle ना the voice of the तुम्ही opposition. somebody जेन्ना म्हणटात तेन्ना तुम्ही स्पीकराक एड्रेस करतात तेन्ना हो शब्द काडून उडोवचो. तुमकां हांव सांगता परत एकदा, कॉलिंग एटेन्शन एडमीट जाल्लें आसा. सोमार दीस तुमकां हेजेर डिस्कशनाक टायम मेळटलो, तेन्ना सगळ्यांनी बसून घेवचें. गंभीर प्रश्न हो खरो तसो पळोवपाक गेल्यार की हाजे कडेन अशें लायटली घेवपाक जायना. हे कोण खंयचो आमदार, कोण मंत्री, कोण न पळयता, हाजेर गोंयची जनतेचें हीच लक्षात घेवन हांगा खंय तरी परमनंट हे असली गजाली जावपाक जायना. हे प्रिकॉशन सरकारान घेवूंक जाय आशिल्लें. आमचो फूल सपोर्ट तांकां आसतालो, कित्याक हे सगळ्याच जे आख्खी गोंयची 100% जे सगळे लोक हे नुस्तें खावपी, हे हो विशय आज घेवपा जालो. म्हाका दिसता आयज सरकारान हो मुद्दम खंय तरी जिद्द धरून आख्खो हें केलो. मात बिरेस्तारा जे तरेन काँग्रेस आनी भाजपा विधानसभेत वागली ते आपाक मानवले ना. तांणी प्रस्न वळोवपाचो यत्न केलो असो आरोप एल्विस गोमसान केला. खरें म्हणजे ही एक बरी संदी आसली सरकारा कडल्यान कितें तरी उत्तर मागपाक. सरकाराच्या तोंडांतल्यान उतरां भायर सरना भायर, एटलिस्ट हावजाचे भितर तरी एक जबरदस्ती करून कितें तरी तांच्या तोंडांतल्यान भायर काडपाक एक संदी आसली. ही संदी विरोधी पक्ष वगडायता. हाचो अर्थ असो की दोनूय पार्टयेचें हें फिक्सिंग जाल्लें आसा. ही मॅच फिक्सिंग जाल्ली आसा की तुमी डिजरब करा. आनी कित्याक डिजरब करा, तांचेर फर्मण मारलेलें आहा डिजरब करपाक. जेन्ना फाटलें अधिवेशन 20 दिसांचें आसलें आनी कांय कारणांक लागून शॉर्टकट मारलें, तेन्ना सुद्दां निशेध करूंक ना. तेन्ना सुद्दां काँग्रेसीन निशेध करूंक ना. CM बरो ना तें बरें आसा. आतां इतल्या दिसांनी तुमकां संदी मेळ्ळी, तुमी तांचे कडल्यान जबाब मागा. विधानसभा संकुलांतल्यान आमचो खबराकार क्लिंटन डिसोजा, व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत आनी श्यामचारी, तशेंच पणजेच्यान इर्शाद शेख. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान भायल्यान येवपी नुस्त्याचेर घाल्ली बंदी बिरेस्तारा पुराय यशस्वी जाली. पेडणे आनी काणकोण मेरेन शिमेवेल्यान एक्कूय नुस्त्याचो ट्रक गोंयांत भितर सरलो ना. वचत थंय कडक तपासणी आशिल्ली. आतां गोंयांत मेळटा फकत हांगा थंय मारिल्लें नुस्तें. ताका लागून नुस्त्या बाजार ओस पडिल्ले. पळयात पुराय गोंयची परिस्थिती. मडगांव हे गोंयांतले सगळ्यात व्हडले नुस्तें मार्केट. हांगासरल्यानच गोंयभर नुस्तें वता. मुख्यमंत्र्यान बंदी घातले उपरांत ब्रेस्तारा भायल्या राज्यांतल्यान एकूय नुस्त्याचो ट्रक मडगांवांत येवंक ना. हाचो पुराय राज्याचेर परिणाम जालो. फाटल्या 7 दिसां परस चड वायट परिस्थिती जाली. होलसेलाचो तर एकूय ट्रक दिसनाशिल्लो. लोकूय नुस्तें सोडून मांस आनी भाजयेचेर गेले.
now leaving apart the business of the local people here in Goa, we get a lot of tourists from other states. They come to Goa especially for eating fish, and that's the reason they love to come to Goa. But now the problem of the fish is gone so bad that the fish is not available, and the rates no doubt rates are left apart, but because of non-availability of fish, the tourists are reluctant in coming down to Goa. आज जे नुस्तें वायट नुस्तें येवन आमकां येवन जें हें जातालें आमकां कडेन इफेक्ट जाता आसलो सगल्यांक. पूण म्हाका दिसता त्याच एक हितून की सरकारान जे नुस्त्याक हेंचे कडेन कितें स्टॉक आहा आतां पयलींचो तो चॅक करपाक चड गरजेचो. कित्याक फाल्यां हें बंद जालें पूण हेंकां स्टॉक आसतलो पयलींचो, तें हाडून विकपाक शकता हे. तेजेरूय चॅक करपाक जाय. बंदी असूनय भायले कांय ट्रक गोंयांत हाडपाचो प्रयत्न काणकोणां जालो, पूण तांकां पोळ्या शिमेचेरूच आडयले. मडगांव सारखीच परिस्थिती राज्यात बाकीचे कडेनय दिसून आयली. पेडण्यां तर नुस्त्या मार्केटात नुस्त्या परस नाल्ल विकपीच चड दिसताले. वास्को बाजारात मात नुस्तेकार सकाळी धरिल्ले ताजे गांवठी नुस्तेच विकताले. आता गिरायक आमकडे जाताय खंयचे नुस्तें खंयचें येता नुस्तें जित येता दाखयलें तांकां आमी आनी तांकां सांगलें आमचे दर्याक मारून नुस्तें हाडटाय म्हणून आमी. तुमी तर नुस्तें बंद करताय तांकां घाटार नुस्तें येता न्हू बॉर्डरीचेर बंद करपा जाय तें. तिका चॅक करून गोंय धाडपा जाय. तिका चॅक करून कोणा सांगता गोंय कित्याक धाडटाय. मार्केटान नुस्त्याक मागाचें मागा वयताय तें नुस्तें आमी हाडटाय आनी विकताय. मडगांवच्यान येनाय ते मडगांव पळय आसा तें बंद कराय तुमी. आमची गा बंद करनाकाय. आतां आयज कितलो इफेक्ट जालो नुस्त्याक तुमकां? काय जाला पूण गिरायक जायना कांय ना. त्या नुस्त्याकाय जाताय आमकडे. तें निकोल गायलो कांय नुस्त्याकाय जाता आमी गायलो आमकां आमी कितें हाडलें दाखयताय आमी जितेलें. पूण घेयनाय कोण? घेयना म्हणल्यार आमचे जित म्हणल्यार वताय दाखयलें ती. ओळखी गिरायकाचे वता ओळखी ना ते आमचे जेवण काय सोयता. आनी गोंयांत म्हणजे लोक येता ते नुस्तें खावपाक. पयलीं आमी बोर्ड लायला फीश करी रायस हे गोंयचे पयलीं गोंयकारांक तरी जायच. पूण आतां गेल्या 8 दिसांनी जो प्रॉब्लम उपरासला त्या खातीर एक म्हणजे नुस्तें मेळना आमकां. वास्कोन मेळना, मडगांव मेळना, खंय मेळना. कित्याक फॉर्मेलीन आनी कितें जालां म्हणून. आनी जर नुस्तें आसा गरयल्लें सुद्दां जर नुस्तें हाडलें जाल्यार लोकांक अशें दिसता की भिता लोक. गेली 8 दीस आमच्या रेस्टॉरंटाचो आनी हॉटेलाचो टोटल धंदो डावन जाल्लो आसा. म्हजें एक अशें म्हणणें आसा की जें नुस्तें आमच्या गोंयांत जर जाता, गोंयांत जर मेळटा तें एक्सपोर्ट जाता, तें तरी आमी कमी करया, तें बंद करया. फोंडे बाजारातूय वास्को सारखी परिस्थिती दिसून आयली. नुस्तेकार सकाळी धरिल्ले नुस्तेच विकपाक बशिल्ले, पूण तांच्या नुस्त्याक चड गिरायक नाशिल्ले. मडगांव काय ना सध्या आज मडगांव गेले तुम्ही तुम्ही हाडले खंयचे आता नुस्तें खंयचं हाडले कोण होलसेल कितें हाडले बागडे. पणजे बाजाराची स्थिती राज्यातल्या बाकीच्या वाठाराच्या परिस्थिती परस वेगळी नाशिल्ली. ताका लागून गोंयकारांक पयलीं सारकें नुस्तें खावपाक मेळ्ळें ना. बॅन केले लोकांक काय हेजेर फरक पडचो ना. कित्याक कारण दर्याचें नुस्तें बॅन केलें जाल्यार लोकांक नुस्तें व्हळाचें आहा, न्हंयचें नुस्तें आहा खावपाक जाय जाल्यार ते थोडे बॅनाचे काय फरक पडचो ना कसो दिसता म्हाका. एक 15 दीस लोक रावतले मागीर 15 दिसांनी काय नुस्तें खावपाचें ना कशें ना, लोक खातालेच. मार्केटान डेली भोंवता हांव डेली येवपी मार्केटींग हें करपाक फिशींग करता. लास्ट एक प्रॉब्लम क्रिएट जाल्ल्याक मनीस कमी जाले 75% नुस्तेकारां कमी जाला मार्केटान. फिशूच ना, मनशांक सोडून ती माजराक सुद्दां नुस्तें घेतलो जाल्यार ना सद्या. इट इज द बिगस्ट प्रॉब्लम. मनशांक ना ते सोडून ती माजराकूय नुस्तें ना मेळना आनी व्हडले बीग न्हू बारीक कितेंच मेळना. इतको प्रॉब्लम जाला. आनी गोंयकार विदावट फीश इट इज इम्पॉसिबल टू स्टे. आतां फक्त चिकनाक आनी एका डिमांड एग्स दॅट इज वॉट. आनी काय आनी पब्लीक नात न्हू मार्केटान. पब्लीकूय येना सेकंडीन फिशरमॅन ना. आतां 15 दीस जाला नुस्त्याचो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. नुस्तें बाजारान येयना आनी येता ते लोक घेवपाक गॅरंटी ना त्या नुस्त्याची. आतां मानशेचें नुस्तें आनी रापणीचें जावं जाळाचें काटाळेचें नुस्त्याचेर लोक व्हरता, पूण तें नुस्तें फास्ट वयता, अवेलेबल ना आनी कॉस्टूय तेजो डबल टिबल चौबल मेळटा ते प्रायसान लोक विकता. घेवपी आहा ते घेतालेच. नुस्त्या शिवाय गोंयकारांचें जिवन ना. नुस्तें शीतकडी जायत. गोंयभराच्यान गोवा 365चे खबराकार. घेऊया एक व्यावसायिक विराम.
विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. पावसाळी विधानसभेचे अधिवेशन बिरेस्तारच्यान सुरू जाले खरें, पूण दुयेत आशिल्ले 3 मंत्री आनी 1 आमदार विधानसभेत पावले नात. काँग्रेसीचो आमदार इजिदोर फर्नांडीस मात पयल्याच दिसा विधानसभेत हजर आशिल्लो. फेब्रुवारीत जाल्ले बजेटावेले विधानसभा अधिवेशन 1 म्हयनो चलपाचे आशिल्ले, पूण अचकीत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार दुयेत पडलो आनी 16 ते 22 फेब्रुवारी अशे फकत 4 दीस अधिवेशन चल्ले. ताचे फाटोफाट आनीक 2 मंत्री आनी 2 आमदार हॉस्पिटलांनी पावले. शारा उदरगत मंत्री फ्रांसीस डिसोजा तर पयलींच्यानूच दुयेंत आशिल्लो. पर्रीकारा फाटोफाट वास्कोचो भाजपा आमदार कार्लोस आल्मेदाक पॅरालिसीस एटॅक आयलो. मागीर काँग्रेसचो काणकोणचो आमदार इजिदोर फर्नांडीसाचें किडनीचें ऑपरेशन जालें. म्हणटासर वीज मंत्री पांडुरंग मडकयकाराक मेंदवांतल्यान रक्तस्त्राव जालो. आनी अधिवेशन लागीं येता म्हणसर भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकाराचें लिव्हराचें ऑपरेशन जालें. हे 5 आमदार आशिल्ले भाजपा, मगो आनी काँग्रेसीचे. तातूंतलो भाजपाचो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार परत विधानसभेत पावला आनी पयलींच्यान नेटान उबो जाता. माननीय मुख्यमंत्री सांगात. तांच्यांनी प्रश्न विचारला ते उत्तर साद्या. गोवा भवन जे आसा मुंबय, तातूंत भितर 8 फ्लॅट गोंय सरकाराच्या आनी 8 फ्लॅट अन्य वेगवेगळ्या संस्थांच्या. काँग्रेसीचो आमदार इजिदोर फर्नांडीसूय पयल्याच दिसा आयलो आनी फॉर्मेलिनाचेर बोवाळ पडलो तेन्ना हेरां वांगडा निशेधांतय वांटेकार जालो. प्रश्न क्रमांक 4 बाब इजिदोर फर्नांडीस. म्हजो स्पीकर सर, म्हजो क्वेश्चन आसा, इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आसा. विचारात ते. पूण म्हाका हे पयलीं ताच्या इम्पॉर्टंट हें आसा. पूण विधानसभेत दिसले नात ते 3 जाण. भाजपाचो मंत्री फ्रांसीस डिसोजा आनी ताचोच आमदार कार्लोस आल्मेदा आनी मोगो पक्षाचो मंत्री सुदीन ढवळीकार. ताचो भाव दीपक ढवळीकार म्हणटा तो अजून पुराय बरो जाल्लो ना, पूण रोखडोच विधानसभेत येतलो. केन्ना तें मात तो सांगपाक शकना. सुदीन सर आज तर येऊन सुदीन सराची तब्येत एकदम बरी आहा. थोडो विकनेस असल्या कारणान आज फाल्यां तो वचूं शकचो ना असो दिसता असेंब्लीत. पूण निश्चितूच असेंब्लीक मदीं खंय तरी तो जॉईन जातलो. सोमार पर्यंत सोमार किंवा मंगळार बुधवार पर्यंत जातलो अशी अपेक्षा आमी बाळगता. तशी फीट आसा न्ही, सामको फीट आसा. ताका तशें कांय प्रॉब्लेम जावना. तर एक बारीकशी सर्जरी केल्या कारणान ताका विकनेस जो आयला, ताका ती तेजी विकनेस भरून येवपाक थोडो वेळ लागता आनी त्या खातीर तो रेस्ट घेता. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक आनी गोवा 365 ब्युरो. नुस्तें इम्पोर्ट करपाक मुख्यमंत्र्यान फकत 15 दिसांची बंदी घातल्या, पूण मोगो म्हणटा ती म्हयनोभर करची. थळाव्या नुस्तेकारांक सबसिडी दिवची अशें अपक्ष मंत्री रोहन खंवट्यान मागला. मडगांवचे नागरीक म्हणटात गोंयांत नुस्तें इम्पोर्ट करपूच बंद करात. थळाव्या नुस्तेकारांक दितात ती सबसिडी सारकी दिवची अशें मंत्री रोहन खंवट्यान मागला. आयकात ताचें म्हणणें. भायले फिश आमी इम्पोर्ट बंद करतले जाल्यार वी नीड टू गिव सबसिडीज एंड पुश टू द लोकल फिशरमॅन, ट्रेडिशनल फिशरमॅन एंड पीपल हू आर सोर्सिंग दीस फिश फॉर लोकल कन्झम्पशन. म्हाका दिसता सर्टन मॉडल्स विल नीड टू बी रिवर्क्ड, कित्याक देर इज नो अकाउंटेबिलिटी ऑफ सबसिडीज गिवन विज फिश फॉर लोकल कन्झम्पशन. एक्सपोर्ट्स आमकां फिगर्स मेळटा, लोकल कन्झम्पशन फिगर मेळना. ताज्या खातीर वेन वी से लोकल फिश इज एडिबल एंड विदाउट एनी एडिटिव्स, I think, or any other this type of thing like formalin or whatever, I think we need to take immediate care. But nothing called as permissible is there in formalin. And formalin समज असा ह्यो गोष्टी म्हाका दिसता CMन ऑलरेडी बॅन जो केला, that period also we need to ensure that a lot of corrective measures are taken for the long run. मुख्यमंत्र्याच्या निर्णयाक मगोचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकारान तेको दिला. सगळे जाग्यार पडमेरेन ही बंदी वाडोवची अशें तो म्हणटा. पूण 1 म्हयनो न्ही, 15 दीस न्ही, म्हयनोभर घालचें जाल्यार गोंयचे नुस्त्याची बंदी उठसर ही बंदी दवरची भायल्याचें नुस्तें तेजेर. कित्याक फॉर्मेलीन घालून गोंयच्या लोकांक तें नुस्तें धाडप आनी लोकांनी खावप हें खूब हानिकारक आसा. मजगती मडगांवच्या नागरिकांनी फॉर्मेलिनाच्या प्रस्नाचेर आवाज काडला. तांचे बसकेत साबार आदोगाद आनी दोतर हजर आशिल्ले. गोंयांत नुस्त्याच्या इम्पोर्ट आनी एक्सपोर्टाचेर पुरायपणान बंदी हाडची अशेंय तांणी मागला. Our demand is that there should be no import of fish whatsoever. You ban the import of fish from outside the state. We in Goa produce sufficient quantity of fish to provide for us, as also to meet the needs outside the state if need be. Our demand is very simple, that under no circumstances do we want import of fish from outside. Just forget, no fish from Andhra Pradesh will be accepted in Goa.
even after the third. If the government doesn't stop after the third, we will know how to stop it. In 30 years of experience as a lawyer, I have never seen a single conviction under the Food and Adulteration Act in Goa. Not one conviction in Margam courts. So if that is the level of capacity or competence of our Food and Drugs Administration. परोरीच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम चारी आणि फोंडेच्यान खबराकार कृष्णा नायक. घेऊया आणखी एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. फोंडेच्या कदंबा बस स्टँडार सदांच कोयर पळोवन बेजार जाल्ल्या PES महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी निमणे कडेन नितळसाण मोहीम राबयली. विद्यार्थ्यांनी स्वताच हो कोयर एकठांय केलो. पळयात पुराय बातमी. बांदोडे पंचायतीचे वांगडी तसेच PES महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी फार्मागुडी लागसार आशिल्ल्या कदंब बस स्टँडार स्वच्छ भारत अभियान राबयले. कदंब बस स्टँडार वचपी मुख्य रस्त्याच्या देगेक कोयराच्यो राशी आसात. या रस्त्यावयल्यान वतना घाणीन तांकां ओकूंक येताले अशें विद्यार्थ्यांनी सांगले. ताका लागून तांणी स्वताच ही मोहीम राबयली अशेंय ते म्हणटात. हांगा PES कॉलेजीत शिकता. आमी हांगसरल्यान वयता. फावटी हांगसर खूब वास बीन मारता. लोक हांगसर मेल्ली जनावरां बीन हाडून उडयता, कचरो बीन उडयता. सो म्हाजी विनंती आसा लोकां कडेन की हांगसर कचरो उडोवचो न्ही. आनी आज कितें करपाक आयला तुमी? आज कितें करपाक आयला? आमी अवेरनेस कॅम्पेन करपाक गेले हांगा आनी हांगसरल्यान तुमची सुद्दां भुरगीं वयता आसतलीं. सो विनंती आसा हांगसर कचरो उडोवचो. अवेरनेस प्रोग्राम करपाक आयिल्ले. हांगा पयल्यार लोक खूब गार्बेज उडयता जे स्टुडंट्साक त्रास जाता आनी मेल्ले कुत्रे माजरां हाडून हांगा उडयता. चलपाक सुद्दां जायना. हे बंद करचें एक लोकां कडेन म्हाजी विनंती आसा. आनी अशें करचें न्ही कित्याक आमचे देश बरें जावचे, स्वच्छ जावचे. दुसऱ्यांच्या दारान हाडून कचरो उडोवचो न्ही. रस्त्यार CCTV कॅमेरे लावन रस्त्या कुशीक कोयर उडोवप्यांचेर लक्ष दवरताले अशें पंचायत मंडळाचो वांगडी रमेश नायकान सांगले. तशेंच कोयर उडयतात तांचेर कारवाय करतले अशेंय तो म्हणटा. हांगा CCTV प्रोवायड करपाचें आमी प्लॅनिंग करतले. जे आमचे ब्लॅक स्पॉट आहा थंय आमी CCTV प्रोवायड करपाक ट्राय करतले. आनी आमी पुलिशेक एक लेटर करतले. इफ सपोज रेड हँडेड वीथ गार्बेज कोणी सापडलो जाल्यार ताका स्ट्रिक्ट कारवाई घे. तशेंच आमकां सपोज सुद्दां सापडले जाल्यार आमी पंचायतीचे थ्रू कितें एक्शन घेवपाक आसलें तें घेतलो. सो गार्बेज उडोवपाचें अवॉयड करा. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. फाटल्या 7 म्हयन्यासान शिवोले चोपडेच्या पुलावयल्यो लायटी पेटनात. ह्या पुलावयल्यान पर्यटक तशेंच थळावे येरादारी करतात. दिसाचे येरादारी पुलीस येरादारी नेम मोडटल्यांक तालाव दितात. पूण सूर्य देंवले उपरांत ह्या पुलार गुप्प काळोख आसता. पूण हे इतल्यार सोंपना. येरादारी पुलीस जंय तांची गाडी पार्क करतात थंयच हॉटेलवाडे हाडून कोयर उडयतात. ह्या लायटीचो प्रस्न जाग्यार घालचो अशें थळाव्या वावुरप्यांनी मागला. हो वाठार शिवोले मतदारसंघात येता. ह्या मतदारसंघाचो आमदार मंत्रिमंडळात मंत्री आसून लेगीत पुलाची परिस्थिती अशी कित्याक जाला असो प्रस्न समाजसेवकी राजन घाटेन केला. एक बल्ब पेटना, कित्याक पेटना हाचे सुद्दां म्हाका आन्सर मेळना. कारण 400 मीटर त्या सायडीक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे आसा आनी 400 मीटर त्या सायडीक आसा. हे दोन्ही जर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसा जाल्यार दोगांकूय दिसना ही लायटी पेटना त्यो. आनी आमचो दुसरो म्हटल्यार मुद्दो आमचो जो आमदार जो आसा आमचो विनोद बाब पालयेकर हो जावन मिनिस्टर जावन आसा. एका दिसना काय कितें होवूय हांगासून चोपड्या सायडीक वयता, आपल्या मावाड्या वयता. हे ट्राफीक जे आसा हे मनीस खंय रावता कचऱ्यांनी उबे रावता. हो कचरो हांगा पडलेलो आसा. आनी हे जे ट्राफीक जे आसा आयज तुमी तांकां दिल्या तालाव घालपाक दिल्या हेल्मेट ना हें करपाक जिवीची सुरक्षा करपा खातीर. पण म्हाका दिसना ते आपले स्वताचीच सुरक्षा करपाक शकना. कारण ह्या घाणीन इतको वास पडलेलो आसा. तांकां सगळ्यांक ट्राफीक आनी ह्या पुलिसांक बिचाऱ्यांक हेंचे बायले भुरगे आसा हांकां हळशी कचरो घालून जाय. सगळे हॉटेलाचो कचरो सगळ्या तरेचो कचरो हांगा घातलेलो आसा. ही गार्बेज जी आसा ती ताबडतोब काडूंक जाय सरकारान. आनी ह्या मिनिस्टरान खरें म्हणल्यार पळोवंक जाय. हांव त्या सायडीक गेलो तेन्ना आमचो आमदार जो काँग्रेसचो जावन आसा तो दयानंद बाब सोपटे हेंचे लायटी पळय चकचकीत आसा सारक्यो. नव्या कंत्राटदारान काम सुरू केला. लायटीचो प्रस्न सुटोव करपाचें कामय ताणें हातान घेतला. ते आतां बेगीन पुराय जातले अशी आस्त लोकांनी उक्तायल्या. ते लायटी पेटना कितें? हां कितें पेटना ते? केबल पिटर आला हां ते आतां तुमी केबल घालता तुमी दुसरो. कोणी कॉन्ट्रॅक्ट कोणा कडेन आहा रे हो? ठाकूर इलेक्ट्रिकल. हां ठाकूर इलेक्ट्रिकल. फाटल्या 6 म्हयने लायटच पेटना मरे. कितें हे आतां आमकां मेळ्ळा न्हू. ठाकूर इलेक्ट्रिकल आतां दिला. शिवलेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार. आनी इतल्यान ह्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां
www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेरूय पळोवपाक मेळटल्यो. ते खेरीज नव्या खबरां खातीर आमच्या फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंटाक फॉलो करात. देव बरें करूं.